नमस्कार. प्रुडंटाच्या गजाली ह्या कार्यावळीत तुमचो सगळ्यांचो येवकार. आज हांगा बऱ्योच गजाली जावपाच्यो आसा. पृथ्वी वयल्योच न्ही, ह्या अर्था वयल्योच न्ही, जाल्यार खूब पयस ब्रह्मांडान वचूनय आमी आज गजाल्यो करपाच्यो आसात. आज आमचे स्टुडियोत एक खाशेले आनी खूब इम्पॉर्टंट अशे एक गेस्ट आयिल्ले आसात. तुमकां वळख करून दिता. एक्चुअली वळख करपाची गरजूच ना. पेपर वाचता तांकां सगळ्यांक ते वळखीचेच जाल्ले आसा सध्या. आमचे गोंयचे आवर व्हेरी ओन अशें म्हणपाक एस्ट्रॉनॉमर डॉक्टर विठ्ठल तिळवी. दोतोर येवकार तुमकां आमच्या गजाली ह्या कार्यावळीत. आनी फुडें हांव आनी टायम वेस्ट करनासतना डायरेक्ट क्वेश्चना कडेन येता. खरें तुमकां सांगपाक एक म्हणल्यार दोतोरांचें इंट्रोडक्शन करपाक हांव समर्थ ना. 9-10 पेजींचे तांची बायोडेटा आसा. सो इतलें इंट्रोडक्शन करचे पेक्षा डायरेक्ट मनीस कसो कितें तें तुमकांच वळखून तुमीच तांचें इंट्रोडक्शन करून घेयात. सगळ्यान पयलीं आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे सामकी उत्सुकता आसा दोतोर तुमकां विचारपाची की फाटल्याच आठवड्यान तुमी एक भरपूर व्हडली डिस्कवरी केल्ली आसा जातून खूब नाम कवयलें आनी गोंय सुद्दां तातूंत फुडें पावलें. म्हणजे आमकां सुद्दां अभिमान जाता गोंयकारांक. सो ते डिस्कवरी बद्दल आमकां थोडेशें सांगूं शकतात? सो फाटल्या आठवड्यान जी डिस्कवरी जाली ती डिस्कवरी म्हणजे इट्स अ वर्ल्ड रेकॉर्ड. आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड कित्या खातीर की आमी जी डिस्कवरी केल्या ती 3 गॅलॅक्सीचो ग्रूप आनी तो गॅलॅक्सीचो ग्रूप इतलो पयस आसा की 13 दशकोटी प्रकाश वर्सां इतलो पयस. 13 बिलियन लायट इयर्स. म्हणजेच इवन लायट जी एक्चुअली फास्ट ट्रॅव्हल करता ते लायटीक सुद्दां 13 दशकोटी वर्सां ट्रॅव्हल करची पडली ते गॅलॅक्सी ग्रुपा कडल्यान आमचे कडेन पावपाक. आनी त्या गॅलॅक्सी ग्रुपाची डिस्कवरी ह्या खातीर इम्पॉर्टंट की फक्त वर्ल्ड रेकॉर्ड असो म्हणून न्ही, सगळ्यान पयसची गॅलॅक्सी ग्रुप डिस्कवर करपा खातीर तो वर्ल्ड रेकॉर्ड जालोच, पूण तेज्या परस चड जी इम्पॉर्टंट सायंटिफीक ताका इम्प्लिकेशन आसा तें अशें म्हणजे की आमचें जेन्ना ब्रह्मांड तयार जालें तेन्ना ब्रह्मांड तयार जालें तेन्नाच्यान जी आमकां लायट दिसता ती दिसता फक्त अशा गॅलॅक्सी खातीर. म्हणजे जाल्लें कितें की तेन्ना ब्रह्मांड आमचें इतलें पारदर्शक नासलें, इतलें ट्रान्सपरंट नासलें. ते ऑलमोस्ट एक्चुअली डार्क आसलें. आमी ताका डार्क एजीस म्हणटा टॅक्निकल वर्डान. पूण ते डार्क एजिसांतल्यान ते ट्रान्सपरंट जावपा खातीर कितें तरी आनी कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसलो. आनी तो कोण तरी रिस्पॉन्सिबल म्हणजे अशा तरेच्यो आमच्या आकाशगंगे सारक्योच पूण खूब गॅलॅक्सी एकठांय येवन ते जेन्ना ग्रूप तयार जाता आनी ते ग्रुपांनी मागीर ती आमचें ब्रह्मांड जें आसा तें ओपेक म्हणजे जे जितले डार्क आसले थंयसरल्यान इट बिकम मोर ट्रान्सपरंट म्हणजे इतलें पारदर्शक जालें. आनी असल्यो जर गॅलॅक्सी नाशिल्ल्यो तेन्ना जाल्यार आमचें ब्रह्मांड आमकां जशें दिसता आयज तशें आसपाचें नासलें. आनी त्या खातीर तेजें इवन मोर इम्पॉर्टंट की आनी ही आतां डिस्कवरी केल्या तेज्या खातीर आतां नवीन फिल्डां तयार जावपाची आसा की आमी आजची सुद्दां टॅक्नॉलॉजी यूज करून इतल्या पयस आमी पळोवपाक शकता. दोतोर तुमकां दिसता की ह्या तुमी आतां सांगलें तुमी ही डिस्कवरी केली ही बरीच व्हडली डिस्कवरी. म्हणजे येदी व्हडली डिस्कवरी एस्ट्रॉनॉमीन हालीं हांवें आयकुकूच ना. 13.7 बिलियन इयर्स पयलीं अशें म्हणटात की ब्रह्मांड निर्माण जालें आनी तुमी गॅलॅक्सी 13 बिलियन वर्सां पयलींच्यो पळयल्यो. म्हणजे आमी अशें म्हणूं शकतात काय कॅन वी से दॅट ह्यो गॅलॅक्सीज आर फ्रॉम द फॉर्मेशन टायम ऑफ द युनिवर्स? एक्झॅक्टली. म्हणजे आतां जे ब्रह्मांडाचें आयुश्य आसा म्हणजे ब्रह्मांडाचें जे लायफ आसा आमी की 13.7 बिलियन इयर्स अशें म्हणटा. म्हणजे तेजो अर्थ कितें आनी ही आमी जी गॅलॅक्सी ग्रूप डिस्कवर केला ती 13 बिलियन लायट इयर्स अवे. म्हणजे त्या गॅलॅक्सी कडल्यान लायटीक पावपाक आमकां 13 दशकोटी वर्सां लागलीं. बरोबर. आनी त्या टायमा वयलें इन्फॉर्मेशन तें आतां आमकां मेळटा. तेजो दुसरो अर्थ असो की ब्रह्मांड जेन्ना तयार जालें तें इन्फॉर्मेशन आमकां एक्झॅक्टली ह्या गॅलॅक्सी थ्रू आमकां आतां पळोवपाक मेळटा. सो एक्झॅक्टली ब्रह्मांडान त्या वेळार कितें कितें कॅमिकल्स आसलीं, कितल्यो गॅलॅक्सीज आसल्यो, स्टार्स, प्लॅनेट ते आसले काय ना, एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या गॅलॅक्सी थ्रू आतां मेळटा. आनी त्या खातीर ही डिस्कवरी चड इम्पॉर्टंट. फक्त वर्ल्ड रेकॉर्डूच म्हणून इम्पॉर्टंट न्ही, तरी आमकां एक्चुअली ब्रह्मांड तयार जालें तेन्नाचें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आमकां डायरेक्ट पळोवपाक मेळटा. म्हणजे तुमी बर्थ ऑफ द युनिवर्साच्यान सारकें सिस्टमॅटीक आतां आमकां स्टडी करूंक मेळटा. अशें म्हणजे जेन्ना पयलीं खूब वर्सां पयलीं जेन्ना बीग बँग थियरी बी अश्यो सांगल्यो दोज वेर थियरीज. अशें थंय सायंटिस्टांनी सांगलें की ब्रह्मांड अशें सुरू जालां आसूं येता पूण आज हें प्रूव जाता की तें तशेंच जाल्लें. सो आमकां डायरेक्ट पळोवपाक मेळटा टॅलिस्कोप यूज करून. म्हणजे मोठ्यो मोठ्यो ज्यो दुर्बिणी जावं मोठे टॅलिस्कोप लायक हबल स्पेस टॅलिस्कोपा सारके इन्स्ट्रुमेंट ते यूज करून आमकां डायरेक्ट पळोवपाक मेळटा. चडशे पयलींचे जे एविडन्स आसले ते सगळे इनडायरेक्ट. आतां आमी कॅप्चर करपाक शकता अशा तरेच्यो आमच्या आकाशगंगे सारक्यो गॅलॅक्सी इतल्यो पयस त्यो आमी डायरेक्ट कॅप्चर करपाक शकता.
दोतोर तुमी उलयतना न्ही म्हज्या मनान सामकी इन्क्विजिटिवनेस आयले. हे तुमी 13.7 बिलियन वर्सां पयलीं गॅलेक्सी बी तुमी सांगले, बट ते इतले पयस आसा ते कशें, म्हणजे हाऊ डू यू डिस्कवर इट? तुमची टीम कशी, तुमी कशी, तुमचे मोडस ऑपरेंडी कितें, म्हणजे कशें तुमी काम करतात? आमकां हे सगळें नॅशनल जॉग्राफीक आनी डिस्कवरीर आनी पेपरार वाचून कळटा, पूण तुमी प्रत्यक्षात हांगा आसात, जे तुमी काम केलां. सो हाऊ डू यू डू दीस? कशें जाता हें? शक्य कशें आसा? वॉट इज द टेक्नॉलॉजी? हय, सो म्हणजे सुरवातीक आमी अशें चिंतून हें करिना की आमकां ही गॅलेक्सी आमी डिस्कवर करतले, असो कांय तेजो प्रोग्राम नासता. पूण आमचो प्रोग्राम जो आसता तो फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड तयार जालें तेन्ना ब्रह्मांडान कितल्यो गॅलेक्सीज आसल्यो, आमच्या आकाशगंगे सारक्यो कितल्यो गॅलेक्सीज आसल्यो, जावं कितली स्टार्स आसली, कितली नक्षत्रां, जावं कितले प्लॅनेट्स आसले. आनी आयज जशे कॅमिकल्स आसा, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, ते कॅमिकल्स आमकां आयज दिसता पृथ्वीचेर आनी आमच्या बॉडीन आसता. ते एक्झॅक्ट सेम कॅमिकल्स जेन्ना ब्रह्मांड तयार जाले तेन्नाय आसले काय ना, हो उद्देश, मेन उद्देश. आतां ते हे सगळें शिकपा खातीर आमकां कितें तरी डेटा जाय, एक्चुअल डेटा जाय. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स जाय, जावं आनी दुसरे इन्स्ट्रुमेंट, एविडन्स जाय. आनी तो डेटा घेवपा खातीर आमी ते प्रोजेक्ट व्हडले डिझायन करतात. आतां फॉर एग्जाम्पल ही डिस्कवरी करपाकूच आमकां अरावंड 4 ते 5 वर्सां लागली. सो 4 वर्सां आमी ऑलमोस्ट डेटा घेताले व्हडले टेलिस्कोप यूज करून, आनी एक ते 1.5 वर्स फक्त डेटा एनालायज करपाक. आनी सो ते प्लॅनिंग अशें आसता की हे जर आमकां शिकपाक जाय, बरी मोठी टीम आसता. आनी आमच्या टिमीन आतां एक्चुअली नासा सायंटिस्ट आनी भायले युरोपियन्स ते सायंटिस्ट खूब आशिल्ले. आनी प्रत्येक सायंटिस्टाक एक तरेची एक्सपर्टीज आसता की एकूच मनीस ते करपाक शकना. हांवूच जर प्रोजेक्ट लिडर जालो जाल्यार हांवूच ते करपाक शकना, कित्याक इतलो डेटा मेळटा आमकां. एके रातीकूच आमकां जे कंप्युटर जर आमी टर्मिनॉलॉजी यूज केली की 1 gigabyte डेटा एके रातीकूच मेळटा. अशें जर आमी 3 ते 4 वर्सां डेटा घेत रावले कंटिन्युअस न्ही, पूण 1 ते 2 म्हयने जर एकठांय केलो जाल्यार एनालायज करपाक तितली मशीन जाय, कॅपेसिटी जाय, हाय परफॉर्मन्स कंप्युटींग म्हणटा ती, प्लस एक्सपर्टीजूय जाय. आनी ऑफकोर्स ते प्लॅन केल्लें आसता सगळें की आमचें मेन हेतू कितें, ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान मेन हेतू कितें. जर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट जालो आमकां कितें कळपाक शकतलें ब्रह्मांडा विशयी. आनी जर आमकां कळ्ळें ते ब्रह्मांड तयार जाल्ले तेन्ना ही कॅमिकल्स एक्झॅक्टली जर थंय आशिल्लीं जाल्यार आयुश्य आमचें जें नॉर्मल लायफ आसा, ह्युमन बिंग्स आसा, एलियन्स आसा, ते सुद्दां आसपाक शकता जर सेम कॅमिकल्स तेन्नाय जर आशिल्ली जाल्यार. आनी तोच एक्चुअली तेच प्रोजेक्ट आतां खूब एस्ट्रोनॉमर्स ते स्टार्ट केल्या तेंच्यांनी की आमच्या तरेचें आयुश्य जावं मनीस दुसऱ्या प्लॅनेटाचेर आसूंक शकता, दुसरे कडेन आसा काय ना, ते तरेचो डेटा मागीर घेवपाचो आमी प्लॅन करता. सो अल्टिमेट म्हाका दिसता हाजे सगळ्यांचें एक उगड जातलें की ब्रह्मांडात आमी एकटे आसात काय इज देर एनीथींग एल्स. एक्झॅक्टली. आज म्हाकाय खूब इंट्रस्ट आसा एस्ट्रोनॉमीन, तुमच्या लेवलाचें न्ही, पण हांव अशें म्हणूं शकता की आज सायन्स अशें मानता, एस्ट्रोनॉमी मानता की लायफ खंय सगळे कडेन आसूं शकता, फक्त आमची टेक्नॉलॉजी आमचे कडेन इतली टेक्नॉलॉजी ना की आमी तांचे कडेन पावूंक शकतात. वी कॅनॉट रीच आउट टू देम. तुमचें कितें म्हणणें आसा दोतोर? वॉट डू यू फील? वॉट इज लॅगिंग बिहायंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड अर्थ रायट नाव, आमची टेक्नॉलॉजी? सो लायफ आसतले म्हणजे चान्सीस कित्याक चड आसा, दुसरे कडेन लायफ आमचे तरेचेंच जावं दुसरे भशेन एक नवीन लायफ आसूंक शकता. चान्सीस चड कित्याक? फॉर एग्जाम्पल आमच्या आकाशगंगेनूच ऑलमोस्ट 100 बिलियन स्टार्स आसा, म्हणजे सुर्या सारके तारे 100 बिलियन. आनी प्रत्येक ताऱ्या भोवती एटलिस्ट 2 ते 3 ग्रह आसतात. पृथ्वी सारके न्ही, पूण बाकीचे अशे तरेचे प्लॅनेट्स भोंवत आसा, एक्स्ट्रा सोलर प्लॅनेट्स म्हणटा. आनी अशें जर आमचे एकेच गॅलेक्सीन 100 बिलियन टू 200 बिलियन जर स्टार्स आसा आनी प्रत्येक स्टारा भोवती प्लॅनेट आसा जाल्यार आमच्या संपूर्ण ब्रह्मांडान अशे तरेच्यो आकाशगंगा अरावंड 100 टू 200 बिलियन आसा. सो तो जर नंबर घेतलो आमी आनी इवन जर लायफ दुसरे कडेन आमकां जर डिस्कवर करपाचें जालें, इवन जर तो चान्स सामको कमी जालो, पूण इतले जर नंबर घेतले आमी प्लॅनेट्स, स्टार्स आनी इतल्यो आकाशगंगे सारक्यो तारामंडळ जर घेतली आमी जाल्यार तो चान्स प्रोबेबिलिटी भरपूर वाडटा. आनी म्हणून आमकां दिसता की अशे तरेचे लायफ खंय तरी आनी दुसरे कडेन आसूंकूच जाय. इवन बाय चान्स जरी तयार जालें ते दुसरे कडेन आसपाची शक्यता भरपूर चड. बरोबर. दोतोर तुमी आतां उलयताले न्ही तेन्ना म्हाका एक वर्ड परत येतालो. यू आर टॉकिंग म्हणजे जे फील्ड आसा एस्ट्रोबायोलॉजी, जे आज कडेन सगळे वेस्टान हिट जाल्ले आसा, म्हणजे US बी आतां करियर्स मेळटा. सो तुमकां अशें दिसता की आमी
इंडियेच्यान शूड वी स्टार्ट दीस फिल्ड्स इन इंडिया इटसेल्फ. आतां पळयलां तुमी नासान ऑलरेडी कितले फील्ड डेव्हलप केले आनी वेस्ट इज गोईंग टुवर्ड्स एस्ट्रॉनॉमी आनी रिसर्च. बट इंडियेक आमचे हळू चालू आसा, अजून आमी ते बेबी स्टेप्सान आसा. आमी आमचे इस्रो बी बरें काम करता, खूब बरें आमी लॉन्च बी केल्ले आसा. पण डू यू थिंक दॅट इंडिया कॅन कम इन टू दीस फील्ड? तुमी स्वता आसात ह्या फिल्डान, सो खूब जाणां विचारतात की इंडियेचें कंट्रिब्युशन कितें आसता एस्ट्रॉनॉमीन. एस्ट्रॉनॉमी सगळ्यांक आवडटा, गिराण जाता, कालूच गिराण जाल्लें चंद्राचें, सो सगळ्यांची उत्सुकता वाडटा. बट अदर टायम देर इज नथींग हॅपनिंग इन द स्काय, लोकांक ताजें इंट्रस्ट नासता. सो तुमकां कितें दिसता, कॅन इंडिया गो इन टू दीस फील्ड? तुमी स्वता गेले, तुमी युएसान वचून थ्रू तुमची युनिवर्सिटी आशिल्ली एरिझोना स्टेट युनिवर्सिटीच्यान तुमी गेले. सो डू यू थिंक एट वन पॉयंट ऑफ टायम एन इंडियन चायल्ड कॅन गो, इंडियन यूथ कॅन गो इन टू दीस रिसर्च फ्रॉम एन इंडियन युनिवर्सिटी? कितें म्हणटात दोतोर? डेफिनेटली. आमी तितूर कांय दुबावूच ना. कित्याक म्हाजे वयल्यान हांव सांगपाक शकता की हांगासरल्यान जेन्ना अमेरिकेक वयता, इंटेलिजन्स काय प्लेनान चेंज कांय जायना, आनी अमेरिकेच्यान हांगा येयलो तरी इंटेलिजन्स कांय चेंज जायना. सो लिटल बीट हार्डवर्क जर आनी एफर्ट्स, सस्टेन्ड एफर्ट जर घातलो थोड्या वर्सां तरी, जाल्यार डेफिनेटली रिजल्ट मेळटलोच, तितूर कांय दुबावूच ना. रिसर्चा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार रिसर्च ही फक्त म्हणजे इन्स्टिट्यूटांनी करपा खातीर रिसर्च जावं एस्ट्रॉनॉमी कितें एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च करपा खातीर. सो एक जनरल सांगपाचें म्हणजे आमकां जर आमी जर रिसर्च करिना न्ही जाल्यार आमी एटलिस्ट 15 ते 20 वर्सां बाकीच्यो खंयच्योय कंट्री फाटल्यान आमी उरतले. म्हणजे आमचो जो लॅग आसा तो सदांच फाटल्यान उरतले. कितले जरी आमी बरे टिचर्स हाडले इन्स्टिट्यूटांनी, फॉर एग्जाम्पल, आनी दीस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन, म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे जर हें पळयलें न्ही, आमी जेन्ना कॉलेजीन शिकयता भुरग्यांक, आमी चडशे कंटेंट डिलिव्हरी जे करता ते टेक्स्ट बुकांतली कंटेंट डिलिव्हरी विच इज ऑलमोस्ट एटलीस्ट 3 ते 4 वर्सां ओल्ड आसता, एटलीस्ट 5 वर्सां ओल्ड आसता, अपग्रेडेड नासता. इवन जर अपग्रेड केली ती एटलीस्ट 3 ते 5 वर्सां ओल्ड आसताच ती कंटेंट डिलिव्हरी. सो ऑलरेडी कंटेंट डिलिव्हरी जी आसा आमची ती एटलीस्ट 5 वर्सां ओल्ड आसा. तेज्यान पयलीं कोणी तरी तो टेक्स्ट बूक बरयला, तो टेक्स्ट बूक एटलीस्ट 3 ते 4 वर्सां बरोवपाकूच लागता. सो अनादर 4 to 5 years. सो आमची 10 वर्सां हांगाच गेली. कंटेंट जेन्ना आमी डिलिव्हर करता कॉलेजीन, तो कंटेंट ऑलरेडी 10 वर्सां ओल्ड आसा. तेज्यान पयलीं एटलीस्ट 4 ते 5 वर्सां रिसर्च करून तो कंटेंट बरोवचो पडटा. सो ऑलरेडी आमी 15 वर्सां पयलींचो कंटेंट आतां कॉलेजीन शिकयता. आनी तो कॉलेजींतलो स्टुडंट जेन्ना भायर वता आनी तो कंटेंट एक्चुअली यूज करता आनी एक 3 ते 4 वर्सां, म्हणजे ऑलरेडी आमी 18 ते 20 वर्सां फाटल्यान उरतात. कितलोय जरी बरो टीचर हाडलो आमी, कितली टॅक्नॉलॉजी जरी डेव्हलप केली, यूज केली, आमी जो कंटेंट दिता तो ऑलरेडी 18 to 20 years ओल्ड आसता. सो आमी ते कॅचअप करपाक शकपात ना. कितले जरी बरी स्किल्स आमी यूज केली, कितले बरे टीचर्स हाडले, अनलेस आमीच जरी रिसर्च करिना जाल्यार ती 18 ते 20 वर्सां आमी फाटल्यान उरतलेच. एडवांटेज अमेरिकेन, फॉर एक्झाम्पल, हांवें जो एक्सपिरियन्स केला, हांव काम करतालो अमेरिकेन तेच रिसर्च करता आनी तेच शिकयता. म्हणजे दे आर द सेम टिचर्स आनी युनिवर्सिटीन तेच रिसर्च करता. सो तेंचो जो कंटेंट डिलिव्हरी आसा तो इज व्हेरी न्यू आनी व्हेरी लायव्ह. आयज रिसर्च केली तेंच्यांनी, फाल्यांच वचून ते डिलिव्हर करपाक शकता. म्हणजे तुमी म्हणटा टायम लॅग खूब कमी आसता. टायम लॅग इट्स ऑलमोस्ट इन रियल टायम अशें म्हणून. सो ते कंटेंट डिलिव्हरी, एक्चुअल कंटेंट जो आसा पळय, फाल्यां जर डिलिव्हर करिना, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट इयर, बट दॅट कंटेंट डिलिव्हरी डिले तो 18 वर्सां आसना. आनी तो इंडियन 18 वर्सां, ऑलमोस्ट 15 ते 20 वर्सां ऑलमोस्ट आमचो कंटेंट डिलिव्हरी इतलो ओल्ड आमी कंटेंट आयज डिलिव्हर करता. सो इमॅजीन आमी कितले जरी कॅचअप करपाचे चिंतले, फॉर एक्झाम्पल वेस्टा वांगडा इन जनरल, ते आमी करपाक शकपाना फॉर द सेम रिजन, फॉर द सिंपल रिजन की आमी ते रिसर्च करिना आनी आमी ते शिकयना. एक्झॅक्टली. सो आमी वी आर डिपेंडंट ऑन समबडी एल्स. कित्याक ते चडसो कंटेंट आसा तो कोणी तरी भायल्यान बरयल्लो आसता. तुमी हें सांगलें न्ही दोतोर, एक्चुअली व्हेरी सिरियस की एक आमी सगळे इंडियन्स, आमकां एक खूब एस्पिरेशन आसा की आमची कंट्री वर्ल्ड कंट्री बरोबर इक्वल जावची. पण जेन्ना तुमी हें सांगताले एंड आय वॉज लिसनिंग टू इट, खरें आमी केन्ना विचार केलो ना की अशें आसूं शकता की कंटेंट आमचो 18-19 वर्सां फाटीं पडटा आनी आमची भुरगीं वर्ल्ड स्टुडंट्साच्या लेवलाचेर फाटीं पडटात ती. सो ऑन अ सिरियस नोट, म्हणजे बिकॉज तुमी आतां आमच्या गोवा हायर एज्युकेशनानूय इन्वॉल्ड आसात. लकीली म्हणजे तुमी दोनूय सांबाळटात, रिसर्च आनी इवन गोवाचें एज्युकेशन मळार तुमी आतां शिक्षण मळार तुमी आपलें योगदान दीत आसात. सो तुमकां दोतोर कितें दिसता, हाव टू कोप अप वीथ दीस? मीन हें आतां युनिवर्सिटी लेवलार वचया, स्कूल लेवलार न्ही, म्हणजे आमची युनिवर्सिटीज आसा ऑल ओवर इंडिया. सो हाव वी कॅन मेक गूड दीस गॅप? कितें दिसता तुमकां? सोल्युशन एक्चुअली व्हेरी इझी, सिंपल सोल्युशन. म्हणजे फक्त रिसर्च करपाची प्रत्येक फॅकल्टीन देर इज नो चॉयस. हांगा
आनी तुका ऑप्शन आनी कांय ना रिसर्च प्रत्येक फॅकल्टीन करूंक जाय इट नीड नॉट बी इन सायन्सीस खंयच्याय फिल्डान फॉर एग्जांपल आर्ट्स ह्युमॅनिटीज पूण प्रत्येक फिल्डान सगळें जो knowledge टिचर भितर. आसता तेणी रिसर्च करपाकूच जाय कित्याक फक्त रिसर्च केल्यारूच तुका तो न्यू कंटेंट म्हणजे न्यू नॉलेज आमी जनरेट करपाक शकतली आनी जेन्ना न्यू नॉलेज जनरेट जाता ती इमिजिएटली आमच्या स्टुडंटांक दिवपाक शकतले सो दॅट इज द ओनली ऑप्शन ना जाल्यार आनी ऑप्शन कांय ना कित्याक आमी जर आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज पळयलें आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलें डेवलप जाल्लें आसा कंपेर्ड टू लास्ट 15-20 इयर्स सो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरा बद्दल आनी कांय कंप्लेन करपाक शकना सो बेजीक फॅसिलिटीज आमचे कडेन ऑलरेडी आसा सो बेजीक फॅसिलिटी जर धरली आमी आनी ती आमची सॅटिस्फाय जाल्ली आसा सो द नेक्स्ट नॅचरल स्टेप इज टू डेवलप रिसर्च आनी हळूहळू आमी मागीर फॅसिलिटी डेवलप करपाचें हें आसा आनी एक्चुअली आमचो आतां ऑलरेडी प्लॅन आसा आनी ऑलरेडी आमी स्टार्ट केल्लें आसा की प्रत्येक फॅकल्टीक रिसर्च करपा खातीर मातसो मोटिवेट करपाचो तांकां फॅसिलिटी दिवपाची आनी तांकां ट्रेनींग दिवपाची कित्याक ट्रेनींग दिल्या शिवाय ते करपाक शकपाना म्हणजे बरे टीचर निर्माण करपाचे एक्झॅक्टली बरे टिचर्स ऑलरेडी वी हॅव गुड टिचर्स ऑलरेडी आसा पूण एक कमी म्हणजे ती रिसर्च सो बेजिकली आमचो जो फोकस जो आसलो तो चड टिचिंगाचेर आसलो रिसर्चाचेर खूब कमी अशें न्ही की ते इंटेलिजंट ना तेजो कांय प्रश्न ना कित्याक आमी जर इंटेलिजन्स वायज धरले इवन इंडियन अमेरिकन ऑर इन जनरल वेस्ट कंट्रीज इंटेलिजन्स वायज धरले आनी जर कंपेर केले जाल्यार नॅचरली आमकां आमचें जें इंटेलिजन्स आसा तें खंयच कमी ना आनी डेफिनेटली ते प्रूव केला फॉर एग्जांपल आमचो गुगल आतां जो CEO आसा गुगलाचो CEO सुंदर पिचाय इंडियन सो इंटेलिजन्स वायज आमी खंयच फाटी ना सो दॅट इज डेफिनेट एक्झाम्पल तुमीच आसा एक्झाम्पल मोस्ट डिस्टंट गॅलेक्सीज तुमी एक गोंयकारान म्हणजे न्हय इंडियनान एक डिस्कवर केल्ली आसा सो इंटेलिजंट काय म्हाजें चेंज जावंक ना अमेरिकेक वचून सो ते इंटेलिजन्स वायज आमी खंयच कमी ना फक्त जी कमी आसा ती एक म्हणल्यार रिसर्च आनी बाकीचे आमी जर थोडो स्किल्स थोडी ट्रेनींग जर दिली डेफिनेटली कांयच भितर दुबावूच ना की आमचे फॅकल्टी तशें करपाक शकपाचें ना म्हणून तितूर आनी कांयच दुबाव सो दॅट वील मेक अप फॉर दॅट लॅग जे आमी 18 ते 20 वर्सां जो लॅग म्हणटा न्ही एकदां रिसर्च आमी सुरू केली आनी मातशी स्लायटली एट हायर लेवल ती आमी वी वील बी एबल टू मेक अप आनी अशें न्ही की ते फक्त अमेरिके खातीर कॉम्पिटिशन करपाक अशें न्ही आमी न्यू नॉलेज तयार करपाकूच जाय ती एक्चुअली ऑलरेडी आमी वयर सरपाक आमी वयर सरपाक जाय एज अ इंडिविज्युअल एज अ कंट्री आनी ते जर करिना न्ही जाल्यार आमी सदांच कोणाक तरी दुसऱ्याक फॉलो करीत उरतले आनी सो सदांच रिसर्च करपाक हांगाच वचचें पडटलें एरिझोनानूच वचचें पडटलें इंडियेक जावचें ना अशें इट्स व्हेरी थिंग दोतोर एक इम्पॉर्टंट तुमकां विचारपाक जाय तुमचे हातून फूल हांव वाचतालो अबावट यू की यू हॅव वर्कड विथ द बिगस्ट टेलिस्कोप्स इन द वर्ल्ड म्हणजे जे आज आमी फक्त पेपरान पळयतात मॅगझिनांनी पळयतात हबल स्पेस टेलिस्कोप जो मळबान आसा अंतरिक्षांत आसा इट इज इन स्पेस दुसरें म्हणजे हवाईतले व्हडले व्हडले टेलिस्कोप जायंट टेलिस्कोप्स सो हे टेलिस्कोप्स यू हॅव वर्कड ऑन इट कॅन यू टेल अस समथींग अबाउट इट म्हणजे हाव यू वर्क ऑन इट टेलिस्कोप आमी जेन्ना टेलिस्कोप म्हणटात एक शाळेंतलो टेलिस्कोप किंवा एक हॉबी टेलिस्कोप आमी डायरेक्ट दोळा लायतात तातूंतल्यान पळयतात एंड वी सी लायव्ह मून पळयतात जुपिटर पळयतात पण यू हॅव वर्कड ऑन अ डिफरंट लेवल ऑल टुगेदर सो हाव इज द एक्सपिरियन्स ऑफ वर्किंग विथ दीस जायंट टेलिस्कोप्स जे तुम्ही केल्या विच हॅज दीस टेलिस्कोप्स ओके सो एनिवे माय एक्सपिरियन्स म्हणजे माझी जी एमॅच्युअर एस्ट्रॉनॉमी जी सुरू जाली ती गोंयानूच बारीक टेलिस्कोप 6 इंच स्टार्टेड विथ 3 इंच 6 इंच आनी तेज्यान पयलीं बायनाकुलर्स घेवन आनी हांवें केन्ना चिंतूकूच नासलें की हबल स्पेस टेलिस्कोप हांव यूज करतलो तेजो डेटा यूज करून आमकां सगळ्यान पयसची ब्रह्मांडांतली सगळ्यान पयसच्यो गॅलेक्सी डिस्कवर करपाक मेळटल्यो अशें केन्ना चिंतूंक नासलें पूण सिमिलॅरिटी आसा आनी क्वायट हें आसा तेंचो युनिक डिफरन्सूय आसा म्हणजे कितें सिमिलॅरिटी म्हणजे एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल सेम आमचे जे टेलिस्कोप आसा न्यूटोनियन टेलिस्कोप तेचे वर्किंग प्रिंसिपल सेम आनी डिफरन्स ऑफकोर्स तेंची सायज आनी ते खंय आसा ते फॉर एग्जांपल जे अर्थार आसा केक टेलिस्कोप जो हवाईन आसा आनी तो इतलो वयर आसा की 15,000 फीट माउंटनाचेर आसा तो आतां 15,000 फीट माउंटनाचेर इतल्या हायटीचेर आसा जेन्ना थंय वता आमी जेन्ना ऑब्जर्वेशन्स घेवपाक आनी तो टेलिस्कोप 10 मीटर टेलिस्कोप म्हणजे तिची एक्चुअल मिरर सायज आसा ती 10 मीटर टेलिस्कोप म्हणजे एक्चुअली बरोच व्हडलो आनी ती बिल्डींग ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टोरी टॉल आनी 2 टेलिस्कोप्स आसा तशे थंय 2 टेलिस्कोप आहा ट्वीन केक टेलिस्कोप अशें म्हणटा ताका आतां ते हायटीर 15,000 फीट एलिवेशनाचेर म्हणजे आमी एक्चुअली जी बारीक बारीक प्लेन्स फ्लाय जाता त्या हायटीचेर जर आमी जेन्ना वता न्ही तेन्ना क्लाउड्स आमकां सकयल दिसता आमच्या सकयल सो इतल्या हायटीचेर आसा ती म्हणजे एक्चुअली प्लेनान फ्लाय केल्ल्या भशेन आनी जो भायर टेम्परेचर जो आसता तो -5 to -10 डिग्री सेंटीग्रेड थंडी आसता भरपूर थंडी ऑफकोर्स थंडी म्हटल्यार तुमकां जॅकेट घालपाक कांय प्रॉब्लम ना ते सो ते अवॉयड करपाक शकता पूण जो ऑक्सिजन लेवल आसता
तो ऑलमोस्ट 70% म्हणजे 30% ऑक्सिजन कमी असता एलिवेशना खातीर एलिवेशन ऑल्टिट्यूड एटमॉस्फेरीक प्रेशरूय कमी असता आणि तेजो प्रॉब्लेम असो जाता की जेन्ना ऑक्सिजन कमी असता तेन्ना आमची ब्रेन सारकी चलना बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ ऑक्सिजन आणि जेन्ना ब्रेन सारको चलना तेन्ना ऑल्दो आमकां अशें दिसता की फॉर एग्जाम्पल आमी फूल नायट जेन्ना काम करता टॅलिस्कोप ऑपरेट करता तेन्ना आमी ते सगळे सिस्टमॅटीक एक पॉयंट बाय पॉयंट बरोवनूच काम करता आनी वी जस्ट फॉलो इट पॉयंट बाय पॉयंट जेन्ना तेन्ना आमी आमचे तकली आनी वापरना तकली वापरना द रिजन इज नेक्स्ट डे नाल्यार आमकां कळटा की आमी फूल नायट ऑब्जर्वेशन्स घेताले पूण आमी ते टॅलिस्कोप कवरूच ओपन करूंक नासले द रिजन इज लॅक ऑफ ऑक्सिजन अशें म्हणटा हॅलुसिनेशन दीस कायंड ऑफ थिंग्स फेनॉमेना हॅपन्स एट व्हेरी हाय एलिवेशन म्हणजे ते एटमॉस्फियरूच वेगळें आसता एटमॉस्फियरूच वेगळें आनी थंय तुमी 7 ते 8 वरां परस चड रावपाक शकना मागीर नेक्स्ट डे आमकां परत सकयल येवचें पडटा एट सी लेवल ऑर एक्लेमेटायज जावपाक आनी परत मागीर नेक्स्ट डे थंय वचपाचें सो तो एनवायरमेंट कंप्लिटली डिफरंट आनी अशा एनवायरमेंटान काम करपाची एक हें मेळटा संद मेळटा म्हणजे ती रिसर्च केल्या शिवाय ती मेळना बरोबर सो इट्स अ कंप्लिटली डिफरंट एनवायरमेंट आनी ऑफकोर्स आतां फेसिलिटी आसा की आमी रिमोटली ऑपरेट करपाक शकता फॉर एग्जाम्पल हबल स्पेस टॅलिस्कोप आमकां स्पेसान वचपाची गरज ना हांगासरल्यान आमी सगळें रिमोट कंट्रोल करपाक शकता फक्त आमी एक्झॅक्टली फूल ऑब्जर्वेशन्स आमचे जे डेटा घेवपाचो आसा तो तांकां डिझायन करपाचो प्लॅन करपाचो आनी तांकां धाडपाचो प्रोजेक्ट दिवचो पडटा प्रोजेक्ट दिवचो पडटा देट इज अ सिलेक्शन प्रोसेस आनी गेटींग सिलेक्टेड इज व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटेटीव व्हेरी चॅलेंजींग आनी तो एकदां डिझायन करून तांकां धाडलो की दे ऑपरेट आनी तेंच्यांनी सगळो डेटा घेतलो की ते मागीर डेटा एक कंप्युटर सर्वरार दवरता आनी तो कंप्युटर सर्वरा वयलो डेटा आमकां एक्सेस करपाक मेळटा फॉर एग्जाम्पल आतां जो हांव प्रोजेक्ट लिडर आसा तो प्रोजेक्ट आसा तो नासा फंडेड प्रोजेक्ट तो डेटा ऑलरेडी अमेरिकेन एका कंप्युटर सर्वरार दवरलेलो आसा पूण तो हांगासरल्यान गोंयच्यान म्हाका एक्सेस करपाक मेळटा म्हणजे फूल रिसर्च म्हाका अमेरिकूच वचपाची गरज ना हांगासरल्यानूच करपाक मेळटा एज लॉंग एज आय हॅव कंप्युटींग फॅसिलिटी म्हणजे लॅपटॉप जावं जर बरो कंप्युटींग फॅसिलिटी आसा ती हांगासरल्यान हय अशें दोतोर तुमच्या बरोबर उलोवन न्ही म्हाका सामकें स्पेसान गेल्ले भशेन दिसता आय एम सो हॅपी की तुमी इतले इनपुट्स आमचे कडेन शेअर केले एक लायव्ह आनी एक प्रत्यक्ष एस्ट्रोनॉमराक मेळून आनी तांचे कडल्यान इतले व्हॅल्युएबल इतले इम्पॉर्टंट आमकां पॉयंट्स मेळप ही कांय कमी गजाल न्ही हो प्रोग्राम आज हांव काबार करना बिकॉज म्हाका काबार करपाक जायना इतलें उलोवपाचें आसा दोतोरा कडेन इतली म्हायती तुमचे कडेन दिवपाची आसा सो आज म्हाका दिसता आमचो वेळ जायत आयलो गजाली हो प्रोग्राम आयचो एडिशन आमी हांगाच काबार करया पूण वच्चे पयलीं हांव फुडल्या आठवड्यान परत येतलो दोतोर तुमकांय रिक्वेस्ट करता की आमी आमची ही गजाली चालू दवरुया डेफिनेटली खूब जाणां बसून आयकतात आनी मेन म्हणजे आमचे यूथ जे आसा आनी भुरगीं जी आसा ती तुमचे कडेन आयकूंक राविल्लीं आसात सो तुमचो फायदो तांकां जावचो सो तुमच्या एक्सपिरियन्साचे कितें तरी तांकां लाभ मेळचो सो हे कंटिन्यू करया आमी फुडल्या वेळार सो आज हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी परत आमी नेक्स्ट विकान गजाली ह्या कार्यावळींत परत मेळया देव बरें करूं